नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेदरलँड देशात पावल्यात. त्या देशात रावपी भारतीय लोकांनी प्रधानमंत्र्यांक उर्बेभरीत येवकार दिलो. ह्या वेळार वेगवेगळ्यो सांस्कृतिक कार्यावळी जाल्यो. भारतीय कला आणि परंपरेचे ह्या कार्यावळीत दर्शन जाले. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय समुदायाक संबोधित केले. करोड़ों करोड़ वोटर्स का लगातार समर्थन, ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे लिए ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आपके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आज देश कह रहा है, हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें बेस चाहिए। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार हो रहा है। अब हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले देश हैं। भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजिन बने। 5 देशांच्या भेटेर आशिल्ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पहिल्या पावड्यार संयुक्त अरब अमिरातीक भेट दिली. यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान हांचे वांगडा दोनूय देशांमदी वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा जाली. संरक्षण आणि ऊर्जा वाठारात महत्वपूर्ण कबलाती जाल्यो. सैमीक पेट्रोलियम साठ्या संदर्भात आणि एलपीजी पुरवणी खातीर कांय कबलातींचो तातूंत आस्पाव आसा. दोनूय देश खान्याक खानो लावन काम करतले अशी गवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिली. विदेश प्रवासाचेर कर वा अधिभार लावपाच्या खबरेचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खंडन केला. कांय माध्यमांत ह्या विशीं खबरो पातळपाचो संदर्भ घेवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी निवेदन केला. केंद्र सरकार व्यापार सुलभ धोरण आणि देशवासियांक बरे राहणीमान दिवपा खातीर सदांच वचनबद्ध आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. विदेश भेटीचेर कर लावपाचो कसलोच प्रश्न उप्रासना अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार नमूद केला. भारतीय सेना मुखेली उपेंद्र द्विवेदी हांणी देशाची सुरक्षा आणि रणनीती ह्या विशयाचेर स्पष्टपणान भूमिका मांडल्या. पाकिस्तानान योग्य पद्धतीन भूगोल शिकपाक जाय अशें तांणी सूचित केलें. I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. केंद्रीय रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गाच्या कामाची पळोवणी केली. देहू आणि पंढरपूर ह्या दोन महत्वाच्या धार्मिक स्थळांक जोडपी 130 किलोमीटरचो हो मार्ग बांदपा खातीर 4,416 कोटी रुपया खर्च जातलो. 3 पावड्याचेर हे काम सुरू आसा. ही पळोवया ताची खिणचित्रां. मजगती या महामार्गाच्या कुशीक आशिल्ल्या धाब्यात मंत्री गडकरी हांणी भेट दिवन धाब्यावयल्या खाद्यपदार्थाची गुणवत्ता जाणून घेतली. शिवसेनेच्या शिंदे गट कार्यकर्त्यांची राज्य पावड्यावयली बसका दिवचलेच्या हिराबाई झांटये सभाघरात जाली.
पक्षाचे केंद्रीय फुडारी आणि महाराष्ट्राचे आदले मंत्री आणि आदले खासदार गजानन कीर्तीकार हे वेळार खासा मार्गदर्शक म्हूण हाजीर आशिल्ले. गोंयांतल्या वाडट्या भ्रष्टाचारा आड लढो दिवपा खातीर शिवसेना सदांच मुखार आसतली अशें तांणी स्पश्ट केलां. त्याला विरोध करणाऱ्या 11 लोकांना सरकारने अटक केली. का नाही गोव्यामध्ये आवाज चालला चारी बाजूने? ते एकटे लढतायत अजून तिथे. तो पुंजीपती लोढा त्याला इथे, कारण का हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र आहे. साऱ्या देशाची लोक इकडे धावत आहेत चंद्रभाग करायला. जमीन कोणाची? गोमंतकवासियांची, आमच्या गोवेकरांची. आणि आपण उघड्या डोळ्याने बघत बसतोय. आजगाव म्हणून एक गाव आहे शिवोलीला, मला कळलं एका पत्रकारांनी सांगितलं 90% जागा आजगावची ही 90% जागा पूर्णपणे नॉर्थ इंडियन लोकांनी खरेदी केलेली आहे. बरोबर ना? पुढे घर पण गेलं आणि शेती पण गेली. म्हणजे आजगाव मधला ग्रामस्थ भूमिहीन झाला आणि बेघर झाला. वीज पुरवणेतले स्मार्ट मीटर बसोवपाची येवजण केंद्र सरकाराच्या धोरणाप्रमाण आसा अशें स्पश्टीकरण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिलां. खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर ते जाप दिताले. स्मार्ट मीटर हाचो फायदो कितें हेच पयलीं लोकांक खबर ना. आनी त्या खातीर अवेरनेस प्रोग्राम आमी करतात. लोड एप्लिकेशन जे ओरिजिनल आसा पळय डोमेस्टीक, आय एम टॉकिंग अबाउट ओनली डोमेस्टीक, की त्या डोमेस्टिकाक जो लोड आसता 3 kV असो 5 जाला 7 जाला, आनी त्या खातीर तांची बिलां भरमसाट जाता. आणि कितल्याशाच फावटी आमच्या इंजिनियरांनी तांकां रिक्वेस्ट केलो की तुम्ही लोड एप्लिकेशन करा आणि तुमचो लोड वाडया म्हणून. पूण अजून पासून कितलेशेच कंज्युमर ताच्या फाटल्यान ना आनी त्या खातीर भरमसाट बिलां तांकां येता. तिसरी गोष्ट, जे कोण लोड एप्लिकेशन एज ऑन डेट करता त्याच दिसा पासून आमी तो लोड अप्रुवल घेता. आदिवासी समुदाय 25 मे हो दीस दर वर्सा प्रेरणा दिन म्हणून व्हडा उमेदीन मनयतात. ह्या संदर्भात आयज मडगांवच्या रवींद्र भवनात आदिवासी गटफुडाऱ्यांची बसका जाली. ह्या बसकेत मंत्री रमेश तवडकार, प्रभाकर गावकार, अनुसूचित जाती जमातीचे आयुक्त रवींद्र गावकार, धाकू मडकयकार, जिल्लो पंचायत वांगडी मोहन गावकार आणि हेर पंच तसेच गोंयांतले आदिवासी गटाचे मुखेली हाजीर आशिल्ले. मंत्री रमेश तवडकार हांणी ह्या वेळार प्रेरणा दीस कार्यावळी विशीं माहिती दिली. की 25 मे 2009 या दिसाक बाळ्ळी हांगा एक मोठें आंदोलन जालें आणि त्या आंदोलनामध्ये 2 आमचे कार्यकर्ते शहीद झाले आणि आमच्या दृष्टीकोनांतून अत्यंत म्हणजे एक काळो दीस म्हळ्यार त्या वतीन ह्या वर्साक विशेष करून जे आसा न्ही आमी असो एक प्रयत्न केलो की आमचे म्हणजे खंयच्या ना खंयच्या कारणाक लागून म्हणजे केन्ना केन्ना तरी अशें एकामेकां वाचता आनी ताचो परिणाम जो आसा न्ही म्हणजे लिडरांमध्ये समाजामध्ये एक ग्रुपिजम जे जाता आणि ताजें नुकसान हे प्रामुख्याने समाजात जायत आसता. त्यामुळे हाजे फुडें भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. 16 आणि 18 मे मेरेन दनपारा उपरांत कांय सुवातींनी रातचे वेळार जगला सयत व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. वेगान वारे लेगीत मारपाची शक्यताय आसा. तशेंच कमाल तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना अशें हवामान खात्यान स्पश्ट केलां. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD News पणजी,
फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. इतकं संतापाला काय झालं? अगं यात त्या दासीचा काही दोष नाही. दासीची फुलावणी सम्राटाने करायची आवश्यकता नाही. शिवानी, तुम्ही मध्य घेतात, हो घेतलं. मग मला जाण्याची परवानगी असावी. जाण्याची परवानगी? कुठे जाणार आहेस? नगराच्या शिगेवर असलेल्या अशा सरोवर मंदिरात. पण आपण घेतलेल्या मध्यस्थ्य मूर्खांनीने मागलेला महाराज हैना नाही. इतकं दूर जायला हवं मला. पण का? कशासाठी? मी ब्राह्मण कन्या, मला मध्य चालत नाही. पण तू मध्ये घ्यावं असा मी तुला आग्रही केलेला नाही आणि कधीही करणार नाही. पण आपला विवाहाच्या पहिल्या रात्री मिळणार